बुधवार 26 मार्च 2025 मुखेल वळ सोपुर्णायक पावूंक हांव आयलां. नियाळाक आदार. आमचो गोंयचो आस्कारी भाग्यवंत जुजेबाज अशें म्हणटालो, देवा मुखार पोरजोळतात आनी दुसऱ्यांक देखीचे कशे जावंक शकतात तसले स्वयंभावुर्ते सुगूण जोडूंक वावरात. तो जेजूच्या उतरां आनी आज्ञा उदेशीं सोपूर्ण जालो आनी गोंयांत तशें श्रीलंकेंत पिडेवंताची सेवा करून मनशांक भियेनासतना ताणें जेजूक पोरगोटलो आनी आपलो वावर संपुर्णायेक पावयलो. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी इस्रायल पोरजेक देवाचे कायदे आनी आज्ञा पाळूंक सांगता आनी तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कोळीत करूंक फॉर्मायता. शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, समोर्थ ओ प्रवादी हांकां काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात, पूण संपुर्णायेक पावोवंक हांव आयलां. जेजून आपल्या जिवितांत बापाचे नेम कायदे पाळले. ताणें तरेकवार पिडेवंतांक बरीं केलीं. वायटाक सांपडलोल्यांक आपल्या उतरां वरवीं नवें जिवीत दिलें आनी तांकां आपले वेंगेंत परतून हाडलीं. आमच्या पातकां पासून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवंत जावन बापान दिलोलें काम संपुर्णायेक पावयलें. देवान दिल्ल्या सोबीत जिविताच्या देण्या वरवीं ह्या संवसारांत आमकां एक कार्य फावो केलां. तें म्हणल्यार ताच्यो आज्ञा आनी समूर्त पाळून दुसऱ्यांक ताळणेंत घालूंक पातकाचो सोयेक जायना जावंक दुसऱ्यांचें जिवीत अर्थाभरीत आनी भाग्यवंत करूंक अशें सर्गींचो मुकूट जोडूंक आमी पावतले. म्हजो थाराव. हांव म्हज्या जिवितांत जेजूच्या आज्ञा वरवीं बरें जिवीत जियोंक आनी तें संपुर्णायेक पावोवंक वावुरतलें.